गोयच्या दर्यादेगेर सापडिल्ल्या कालवाविशीं एनआयओच्या ताज्या अहवालाक लागून बोवाळ पडला। कांय सुवातींच्या कालवांत कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आसा असो दावो अहवालांत केला। एनआयओच्या ह्या अहवालाक लागून आमच्या पोटाचेर हावळ आयल्या अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें। एक तर सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची ना जाल्यार ते अहवालाविशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें। तशेंच हे विशीं आमदार क्रूज सिल्वान हुस्को उक्तायत हे विशीं सरकारान स्पश्टता दिवपाची मागणी केल्या। एनआयओ म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ह्या संस्थेन कालवा बाबतींत अहवाल सादर केल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकारांनी खर नाराजगी उक्तायल्या। कालवांचेर केल्ल्या अभ्यासा प्रमाण गोंयच्या कांय दर्यादेगेवेल्या कालवांनी कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आसा खंय। एनआयओन काडिल्ल्या ह्या अहवालाक लागून दक्षिण गोंयच्या नुस्तेकारांनी भंय उक्तायला। पुर्वजा सावन आतां मेरेन कालवांचो धंदो करून पोट भरतात, मात आतां ह्या अहवालाक लागून आमच्या पोटाचेर हावळ येतली अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें। एक तर सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची ना जाल्यार त्या अहवाला विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी आतां नुस्तेकारांनी केल्या। सारको रिपोर्ट तेजो येयलो ना, कोण आतां यशमो एनआयओन हें कोला रिपोर्ट दिला, पूण एक्चुअली खूंय तेमी हें कोला तें आमकां कांय खबर ना हें कोल तें। आनी मेन म्हणल्यार आमचे आतां ते म्हणटे आमगे लायव्हलीहूड इज डिपेंडंट ऑन ऑयस्टर्स। पूण पळय जाल्यार आमगे आख्खे सालां फिश ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते सगळे आमगे चडशे कालवां तिसऱ्यो बी काडटाय, शिणाण्यो तिसऱ्यो कालवां। पूण मेन आमगेली सोस चडशी कालवांचेर आमी जियेताय। आमकां ल्हान आसलो भुरगीं व्हडले करले आमच्या आवय बापायनी कालवां विकून, जायते त्रास घेयले, खूब त्रास घेवन तेमी कालवां फोडली। इतलीं वर्सां आतां तेमी कालवां फोडून जाण जावन मेली आमची हें पुर्वज, आनी आमी कालवां केन्ना इश्यू घेवंक ना। हो फर्स्ट टायम एनआयओन हो इश्यू रेज कोरला आनी आमगे लायव्हलीहूडा पोटाचेर आमकां मार बसला सारको। आतां मेन म्हळ्यार आतां आमकां गव्हर्मेंटान आमकां क्लियरिटी दिवची आतां कितें करपा तें, कित्याक आमकां आमगे लायव्हलीहूड इज अ थ्रेट। आनी मेन म्हळ्यार आमकां कितें गव्हर्मेंटान कितें आमगे लोकांक कितें कॉम्पन्सेट करचें ना जाल्यार आमगेलें हेजें सारको रिपोर्ट कर। आमगे ऑनरेबल एमएलए आहा तो सदां तुमकां बोवाळ मारता कितें आहा कितें हें आहा तें सारको रिपोर्ट दियाय कितें कराय म्हूण, पूण आमकां कांय हें मेळना, हें आस्वासनां मेळना गव्हर्मेंटांतल्यान। आमकां मातशें गव्हर्मेंटान कितें तरी आमगे लोकांक चोयचें आनी आमकां कितें कॉम्पन्सेट करचें ना जाल्यार हें सारकें आहा ना तो रिपोर्ट आमकां सारको क्लॅरिफाय करून दिवचो। एनआयओन काडिल्ल्या ह्या अहवालाक लागून कालवा काडपी नुस्तेकारां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणात बेगोबेग हस्तक्षेप करून ह्या प्रकरणात स्पश्टता दिवन नुस्तेमाऱ्यांक मजत करची अशी मागणी आमदार क्रूज सिल्वान केल्या। आमी एका रिप्रेझेंटेशन दिला सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान, चीफ मिनिस्टर जावं, फिशरीज मिनिस्टर जावं, सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज जावं, आमी एनआयओ दिल्लो आहा, पोल्युशन बोर्डा दिला, हेल्था दिला, सगळे 10 कडेन आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां। तुमी हो रिपोर्ट घेयाय, हो कितें ऑफिशियली तुमी घेयाय, तर व्हेरीफाय कराय आनी एक स्टेटमेंट काडाय, कॉमन स्टेटमेंट काडाय। आतां ह्यो तेमी हे सर्वे केला, ती टेस्टिंग केला, तर खंयची लुगराचें केला, लोकेशन खंय तें आयडेंटिफाय केलें तें आमकां सांगय। तर इवा सालां केला, अमके कडेन केला, अमके कडेन तें आमकां मेळ्ळां म्हूण कंटेमिनेशन जालां म्हूण आमकां सांगपाक जाय, गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय, सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान येवन। तेजे भाशेन आतां जालें जाल्यार तेज प्रिकॉशन तें गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय। गव्हर्मेंट कितें करतलो, कित्याक आमचे बिजनस बारीक फिशरमॅन आहाय तांकां हे त्रास जातले आनी हे शेलफीश म्हणून ती काबार जातली, कोण हे बिजनसान वचपाचेंय न्हय। आतां आनीकय आमी केल्या, जरी तो जाला, जरी गव्हर्मेंट प्रिकॉशन घेतला, आमच्या फिशरमॅनां कडेन थिंगा सांगतले थिंगा जॉब काणाय तिसरो काणाय, तेन्ना तांगेर लायव्हलीहूड जातलो, इफेक्ट जातलो। तेन्ना फिशरमॅनांक ते भायर लोक जॉब काडटाय, कालवां काडटाय, तांकां कॉम्पन्सेट करपाक जाय, हें प्रिकॉशन घेवपासून। सो आमची डिमांड आहा कितें, हें सोगटें गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय करपाक, कित्याक लोकां मदें कोण जॉब खाताय तांकांय हें आतां हें जालां, मात तें डिसिजन घेवपाक तांकां हें जाता। सो तें सेल जायना जाल्यार आमचे फिशरमॅन तांकां जॉब काडपाचें बंद जाता। कालवा भलायके खातीर योग्य न्हय हें म्हणप चुकीचें अशें आदले आमदार चर्चिल आलेमांव म्हणटा। चिकन खावप भलायके खातीर हानिकारक, कारण तातूंत स्टेरॉयड आसता। देखून कालवा विशीं कसलेय विधान करचे पयलीं तथ्य आनी शास्त्रीय म्हायती समजून घेवपाची गरज आसा अशें चर्चिलान सांगलें। जॉब मान न्हू, लोक 100 वर्सां मेला, 100 वर्सांनी कालवां आनी जॉब म्हणटे मरे एक जागे गिफ्ट आमकां मेळप, कळ्ळें न्हू। तें हायल्या पुलीस जाल्यार म्हणजे आनी जाता म्हणजे हांव मानून घेवपाक शकना, हांव मानून घेवपाक शकता एकूच
कितें जाणा चिकन पण चिकन आतां खाताय न्हू गांवठी न्हू दुसरें तेजें कितें जावपाक शकता कित्याक तेका इंजेक्शन आहा तें पील 15 दिसांनी येत कोताय तेका मारले पाहिजे जाता आनी तेचे लोक चड खाता कालवांचेर हेजेर पोल्युशन जाता पळय सगळीं फकाणां ही कालवां हे जॉब हान लोक 100 वर्सां का मेल मरे पळय पयल्या लोकांक हें चिकन मेळटा न्ही हें चिकन खाताले ह्या चिकनाचेर सगळे चिकन म्हणटा तेका इंजेक्शन मारताले तूं आतां आमच्या भुरग्यांक सांगू हो ते गांवठी चिकन तेंका लायक जाता पूण हें चिकन लायक जाता मोव न्हू तें सदमरता न्हू सो हे चिकनाचेर बांदगड खूब चिकना इंजेक्शन मारता तर तुझी पडा वयता सदमरता न्हू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.